हॅलो एवरीवन, कशी आसा तुम्ही सगळी? हांव आशा करता की तुम्ही सगळीं बरी आसतली। तर आयज न्ही आमी अशी एक रेसिपी करया जेचें नांव घेतात तोंडाक उदक सुट्टा, ते म्हणजे सासांव। ह्या दिसांनी आमकां आमाडे किंवा गोटा तर मेळपाक ना, पण बिमलां मात भरपूर मेळटा। तर आयज आमी बिमलांचे सोप्पे आनी रुचीक अशे सासांव करया। चला तर बेगीन स्टार्ट करया। हांवें हांगा 15 ते 20 बिमलां बरी धुवन घेतल्या। देठ काढून बिमलां आमकां कापून घेवंक जाय। सासांव करपाक बिमलां अशा तरेन उबी चिरून एकाचे 4 उबे कुडके करून घेवंक जाय। हांवें ही सगळी बिमलां आतां चिरून घेतली। आतां हातून घालून घेवया चवी पुरते मीठ आनी पाव कप बारीक कापलेले गोड। गोड हांवें अशा तरेन बारीक कापून घेतिल्ले। आता हे सगळे आमकां बरे मिक्स करून घेवंक जाय आनी 15 ते 20 मिनटां सायडीक दवरूंक जाय। आता आमकां पाव टीस्पून मेथयो बरे भाजून घेवंक जाय। गॅसाची फ्लेम लो दवरून मेथयो बरे खरपूस भाजून घेवंक जाय। आता आमकां 1 टीस्पून सासवाय बीन भाजून घेवंक जाय। सासवां बरी तडतडीसर लो फ्लेमीचेर भाजूंक जाय। सासवां आनी मेथयो भाजून वाटणान वाटपाक घातली जाल्यार सासांव आनीक रुचीक लागता। आता आमी वाटण तयार करून घेवया। आमकां जाय पडटली 1 कप सोय। मिडियम सायजीच्या नाल्लाचे हांवें 1 वळे कातून घेतला। आता हातून घालया भाजून घेतलेली सासवां आनी मेथयो, पाव टीस्पून हळदीचो पिठो आनी 2 टीस्पून मिरचीचो पिठो। सासवान गोडाचे आनी मिरचीच्या पिठाचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या टेस्टीनुसार कमी जास्त करपाक शकता। आता हातून उदक घालून मातशे जाडसरत वाटून घेवंक जाय। हे पयात अशा तरेन हांवें हे वाटण तयार करून घेतले। आता एक कायलेन 1 टेबलस्पून तेल बरे गरम करून घेवया। तेल बरे गरम जाताच हातून घालया अर्दो टीस्पून सासवां। सासवां बरी तडतडली की पाव टीस्पून हिंग घालून घेवया आनी करविलाची पानां। करविलाची पानां मात घालपाक विसरूंक नाका, कारण की करविलाचो फ्लेवर सासवान खूब बरो लागता। आनी हातून घालून घेवया ही मिठाक आनी गोडाक लायिल्लेली बिमलां। बिमलां आमकां बरी मिक्स करून 5 ते 7 मिनटां झांकणे दवरून शिजोवन घेवंक जाय। आता 7 मिनटां जाल्ली आसा। ही पयात बिमलां आतां बरी शिजल्यात। आता हातून घालून घेवया हे वाटण। मातशें उदक घालून मिक्सरांतली मिरसांग हांव काडून घेता। सासांव आमकां खूब पातळ किंवा खूब जाड करूंक फावना, एक मिडियम कन्सिस्टन्सी दवरूंक जाय। आता आमकां हाची 4 ते 5 मिनटां उकळ काडून घेवंक जाय। 5 मिनटां जाल्ली आसा। सासवांक आमच्या बरी उकळ आयली, बरो घमघमीत वास येयला। चव घेवन मिठाची गरज आसा जाल्यार मीठ घालून घेयात। अशा तरेन आमचे हे खूब रुचीक अशे सासांव रेडी आसा। हातून गोड आसल्या कारणान न्हिवतकूच ते आनीक दाट जातले। गरम गरम शिता वांगडा बिमलाचे सासवाचो आस्वाद घेयात, नाजाल्यार अशेच पासून खावपाक सासांव खूब रुचीक लागता। तर नक्की ट्राय करात म्हजी ही रेसिपी। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार एक लायक करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका। हांव तुमकां मेळटा परत अशीच एक रेसिपी घेवन। तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।